सांगे बोडली माय, काणी सांग काणी सांग, काणी सांगे बोडली माय. आंगायले सग टँकी बरो दोनपार मागता. मुझे नाव सारा पिंटो आणि मुझे कन्याचे नाव म्हातारेचे गडव. एका गावांत एक म्हातारो आसलो आणि ताका एक निष्ठावन गाडव आसले. म्हातारो गाडव आपल्या घरा जाल्ले रांदय आनी फोळो सांतेक व्हरूंक वापरतलो. एका दिसा सकाळी ताणें चिंतले, आपल्या घरा जाल्ले रांदय सांतेक व्हरूंक. ती वाट्यार पाशार जाताना गांवचो लोक उलोवंक लागले, आले सायबा तुका प्राय जाल्या, गाडवाचे वयर बसून येच्या की सोलून कित्याक येते. ते आयकून म्हातारो वाचलो आनी गाडवाच्या वयर बसलो. आनी इल्ले मुखार सरतना थोडी गांवचे लोक उलोवंक लागले, आले सायबा तुका लज दिसना, पाप ते गाडव तुका वोवोन व्हरता, ताका इल्लेशे मनी विशय दी. म्हाताऱ्याक लज दिसली आनी गाडवाचे तावन सेकेल देंवलो आनी ताच्या सांगाता चलतच रावलो. आनी इल्ले मुखार येतना गांवची भुरगीं तांकां पळोवन हांसूंक लागले, हा 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 हा, तो कसलो मनीस सायबा, आतां रोवन चलता, पाप ते गाडव रांदयचे बरोवन व्हरता. म्हाताऱ्याक लज दिसली आनी ताणें चिंतले, हांव गाडवाच्या वयर बसलो, हांव देंवलो आनी चलतच रावलो, पूण गांवचे लोक उलोवचे रावनात. आखरेक तो एका रुखा मुलान बसलो आनी चिंतलो, हांवें कितें केलां रे, गांवचे लोक उलोवचे रावनात, म्हाका खंयचे सोमार तेन्ना गरजे. म्हातारो रांदय गाडवा वयर सोडून आनी चलतच रावलो. गांवचे लोक कितेंय उलयला रे, तो कान दिवचो ना. शाबी तेन तो सांतेक पावलो. न्हीद आमी लोकांक खुशीत करचे प्रयत्न करीन वचो. आमकां खंयचे सोमार तेन्ना आमी करेजे आनी खुशये जियेजे. देव बरें करूं. सर्वांकी मुझे प्रणाम. मुझे नाव एस्विन डियोन पिरेरा. हांव 6 वर्सां. हांव पयले क्लासीन शिकता. आज हांव तुमचे कडेन सादर करता एक काणी. एक लांब काडासो काजी. एक काजी सांजेच्या वेळा चिमणेच्या उजवाडान एक पोरनो पुस्तक वाचून हाडलो. तातूंत एक लांब काड आसले. मूर्ख जावन आसतात म्हूण बरयल्ले. आपणाक सर्वांनी बुधवार म्हणून लेखीचे मुरली ताची अपेक्षा जावन आसली, पूण ताचे गांवान वरवीं लांब काड आसले. आतां पुस्तकांतले हे वाक्य कोणी वाचल्यार आपणाक हेड्डा म्हूण चिंतले. मुरली ताची कण जावन आसली. हें ताचे वरवीं सोसूंक जालें ना. तक्षण ताका एक विचित्र उपाव जळकालो. ताणें तडव करिनासतना ताचे आपले कार्ड वोटूक करन हातांत धरन ताची तुदी चिमणेच्या उज्याक धरली. रशिमा परी मोव आसले. ताचे कार्ड उजो पेटोवन एक किन्यांनी उलपाले. लांब कार्डाचे मूर्ख जावन आसतात खंय. आपलो दुबाव एकदम दसूंक लागलो. धन्यवाद. देव बरें करूंक. सर्वांक मुझे प्रणाम. मुझे नाव सियाना इवा पिरेरा. हांव LKG क्लासीन शिकता. हांव सादर करची काणी जावन आसा अंकाळी मानको. एक चन्याच्या देगेर एक व्हड मानको आनी ताची पिला
पुता कित्याक तू कामताय त्याच्या बापान विचारले आना कितें सांगचे आज हांवें खूब ड्रग पळयलो तो पर्वत तितलो वाड सरलो ताचे तिकले दोन शिंगां फाटल्यान एक लांब शिमटी ते बी व्हरून गेल्ले ते पळयलो हें आयकून ताचो बापाय किसी किसी करना आसन सांगलें तूं म्हजो पूत जावन इतलो पेद्दू जावंक नजो तो राखूच न्हय पुता तो पेद्र मातसो रेडो तांकां तितलो भयानक ना म्हजे चिक्क्यो बांसूंक तितलोच हांवें मन केल्यार ताचे किवपा जावेत त्या बापाचें उतर आयकून मानक्याक इल्लें मनी समाधान जावना ते रेड्या तितलो वोट जावंक तुका साथ दिना हें आयकून ताच्या बापायक अवमान भोगलो ताणें तक्षण व्हड एकदां मुखान गेलो तो चिक्के उबा दिसलो आतां फाल्यां हांव ते रेड्या बरें दिसता की ना बिलकूल दिसना तो आनी व्हड आनी उबार आसा म्हूण सांगतना आनी एक फावटी मानक्यान एक जोरान उस्वास कान गेलो हें पावना आनी व्हड आनी उबार जायचे म्हूण सांगतना मानक्या पिण्यान वारें घालतना मानको दम मुखान घेत एक बालूना बरी फुगत गेलो आतां पळय हांव सैबां प्रास व्हडली मनजात म्हूण एम्यान सांगतना एक टपल्ल करून व्हड आवाज आयलो एक आटम बॉम्ब फुटला बरें तेंच त्या मानकेचें पोट फुगोवन फुटोवन मानको वयर उचलून डबल करून धरणेक आपडालो अशें ओटपण करूंक वचून आपलो जिवूच सोगडेलो धन्यवाद हाय म्हजें नांव इतान लोक डिसोजा तुमकां सर्वांक देव बरो दंपर मागता आतां हांवें सांगूंक विशीं काणी मातशें आय विनय 7वी क्लासीन शिकतालो तशें घर सेरासा एका अपार्टमेंटांत एक फ्लॅट जावन आशिल्लें तेंचे सकयल व्हडलें केल्सी मैदान आशिल्लें आनी ते फ्लॅटीचे भुरगे आनी आसपास जाल्ले घराचे भुरगे तेंचेर केलं घेतले तांतलो एकलो भुरगो अजय तो विनयचो बेस्ट फ्रेंड तो 6वेन शिकतालो गिमारी रजा लागींच आशिल्ली अजय म्हणालो हांव रजेंत आंटीसागरा वता तें बेशी म्हळ्यार म्हाका बारीश खुशी तें उपिवंक तेलें आसा बरें रान आसा त्या रानांत काजू आंबे जांबळां आनी मस्त फळां आसात रेजा बरी संतोशान कशें हें आयकून विनयक बारीक बेजार जालें कित्याक बोला ताका तसो सेर्यांकर वचूंक मेलनातलें तशें डॅडीक ऑफिसांत रेजा मेळ्ळ्यार पयशे लगावप पिकनीक आसतलें पूण विनय शिवता मात न्हय डॅडीच्या ऑफिसान काम कसा कुटुंबां येतली ते विनयक संतोशाचो जावं बोडलाक किरकिरीचें जातलें विनयन आजये कडेन सांग लागलो हांव ह्या रजेंत आंटीच्या घरा वता तें वेशी म्हळ्यार म्हाका बारीश खुशी तें उपिवंक तेलें आसा बरें रान आसा त्या रानांत काजू आंबे जांबळां आनी मस्त फळां आसात रेजा बरी संतोशान कशें हें आयकून विनयक बारीक बेजार जालें देव बरें करूं सर्वांक म्हजो प्रणाम म्हजें नांव नॅस्लेन डिसोजा हांव कुलशेकरतावन आयलां आज हांव तुमकां माकोड आनी सिसराची तुमकां काणी सांगता एक दीस व्हडलें व्हान आसलें त्या व्हानांत एक न्हंय आसली त्या न्हंयेंत एक दादलो सिसर जालो न्हंयच्या तडीर एक जांबळांचो वूक आसलो त्या जांबळांच्या वुकार एक माकोड वस्ती करून आसलो आनी तो सदांच जांबळां खावन आसलो एक दीस दादला सिसरान विचारलें म्हाका इल्लीं जांबळां दिवंक ताणें दिल्लीं जांबळां
ताणें बाळ वूसार मुरली आनी तो सदांय मागतान खंयच्या टायमार तो येवन आसलो. एक दीस दिल्ली वमला बाळी शेट जाली. कोण उरलें तिच्या बायलेक केलें. बायलेन खाता खाताना चिंतलें कितलें गोड मागताचें कालीस कितलें गोड आसत. वमला केल्ल्याचें मागताचें कितलें कालीस गोड आसत म्हूण चिंतून दादलो सिसूक सांगलें म्हाका जोडू शेवना म्हाका धाकटेन सांगला मागताचें कालीस खायचें म्हूण. मागीर दादलो सिसून सांगलें ना म्हजें जायना लगार करूं. मागीर तो गेलो आनी सांगलें तूं म्हजो इश्ट न्ही तुका जेवण दवरला येजे. तो आयलो ताच्या फाटी बसून आयल्या मोड्ड्यान एक पावता सांगलें म्हज्या बायलेक जोडू शेवना. डॉक्टरीन सांगला मागताचें कालीस खायचें. मागताक बारी बे लागली आनी सांगलें काळाने आतां उदास केलें वडूल उदास करून जाल्लें. हांवें कालीस वमनाच्या वुकाला उमकलोन आयलां. दादला सिसरीक कांय मांडो कोसकूंक ना. ताणें दादला सिसूक म्हणलें या फाटी या कालीसान नेवया. मागीर दादलो सिसो फाटी गेलो आनी ताका देवेलें. तो विग्गी माकोड वयसलो आनी सांगलें तूं म्हजो बरो इश्ट म्हूण हांवें तुका वमना पुरा दिल्ली आनी म्हाका इश्टेक नाका आनी हांव तुका वमला दिना. मोबायल खेळटाला आमी काल स्मार्ट आसचे आनी आलोचन करचे आनी आमी काल बेश्टना भियोन वसो. सोमेस्ता मुसो प्राणा मुझें नाव इवा मियान दिसोसा. आता हांवें सगळ्यांक चिकाता देवाची श्रेष्ठी. एक दीस एकलो सदां हांफता तिसो मनीस हावेळाच्या रुखा पोंडा बसून आसलो. रुखार ताका ल्हान हावेळ दिसलें. थंयसर सुद्देगेन वाडिल्ल्या कुवाऱ्याच्या वाडी ताची दिश्ट गेली. वाडीर व्हडले कुवार आसले. तो ना समाधानेन हे देवान तूं केदो फिसो हेदे सोडले रुखार हे दिशी पोना आनी रेशा वाडी केदे केदोले कुवारे. म्हजें नांव एल्वीट एल्बुकेट. हांव बाजूडेंतल्यान आयिल्ल्या. म्हजे काणयेचें नांव कोंब. एका घरा व्हडलो काटाचो कोंब आसलो. ताचें नांव केंपा. ताका बरे कान दिवन बांदून घाल बसतली. ताच्या शिमट्यान जण शिकितली. तो गमती पळोवन पाकळटे मान उडोन कोटो घालून जुसतालो. एक दीस सांजे भोंवंक सोडलें. शेजाऱ्याक वतांत उस्तूंक लागलो. त्या गाची माय ह्या कोंब्याक पडून ह्या कोंब्याक कोलो योरिनागी म्हण बरबर लागली. सान्नीक डोळ्यान मान दवरिलें. कोंबो दोन आसून दोळ्यार बसलो. कोंबो कोको म्हूण दोन बडी सार घालो. तेच लागीं कोलो राखून बसलो. ह्या माय सांगल उतर आयकून कोल्याक बारी खुशी जाली. कोल्यान एक प्लॅन केलें. मुखार येवन नमस्कार डाटू तूं कसो आसाय. तूं कितलो सोबीत. तुजे शेंगारे मैसूर पेटा बरी. तुजे गाल तांबले आप्पाला बरी. तूं सोडटालो मधुर. वा तुजेर खंय नागी पोता म्हणून केनात. तायकून हंकारान कोंब्याक दोन शिंगां आयली. कोंबो दोळे धांपून पाकळटे मान कोको दोळी सार घालो.
जाल्यार कोल्याक गोमटे धरले कोंबो पाडचा कोलो कोंब्याकडून जावलो कोणी फायदो नासना होगसिनात एखादा बडा होगस याल्यार आंग विसनाकात अपाय असेल देव बरें करूं. मुझे नाव प्रीतल पिंटो. हांव LKGन शिकता. म्हज्या काणयेचें नांव सोनू आनी मोनू. एक खावलो आसलो ताचें नांव सोनू. एक दीस सोनूक खावंक कांय मेळूंक ना. ताका मस्त भूक लागली देखून पुर्र बन एका घरा कडेन आयलो. भायर एक व्हडली माय चपाती भाजून आसली. चपाती पळोवन खावल्याक मस्त खुशी जाली. चपाती पळोवन खावल्याक मस्त आशा जाली देखून पुर्र बन चपाती घेवन एका रुखाच्या फाटयार बसलो. त्याच वाटयेन एक मोन मुल्लो खोलो येतालो. खोलयान खावल्या कडेन आसची चपाती पळयली. चपाती पळयतना ताका मस्त खुशी जाली. आतां खावल्या कडेन विचारल्यार तो दितागी ना देखून खोलयान एक उपाय केलो. खोलो खावल्या कडेन आयलो आनी म्हणालो खावल्या मामा तूं कितलो सुबीत. खावल्याक मस्त खुशी जाली. परतून खोलो म्हणालो खावल्या मामा तुझे दोळे कितले सुबीत. तुझे पाय कितले सुबीत. तुझी गोमटी कितली सुबीत. खावल्याक मस्त खुशी जाली. परतून खोलो म्हणालो खावल्या मामा तुजो थाळो कितलो सुबीत. एक पद म्हणशी गी म्हाका आयकोंक जाय. खावल्याक मस्त खुशी जाली. खावलो काका 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 का म्हणून पद गायतना तोंडान आसली चपाती शेकला घालली. चपाती शेकला घालतना खोलयान गबाक कन्न धरली. चपाती घेवन खोलो धांवलोस. खावलो पाप रेडोवन बसलो. ह्या काणयेचे नीत आमी हेरांच्या सुबीत उतरांक भुलचे न्हय. देव बरें करूं. सगळ्यांक म्हजो प्रणाम. हांव कुलशेखर आयला. आज हांव तुमकां मांकोड आनी सिसरची काणी सांगता. एक दीस व्हडलोसो रान आसलो. त्या रानाच्या मध्येक न्हंय आसली. त्या न्हंयच्या मध्येक सिसर आसलो. त्या दुकान तेक मांकोड उश्टी करनासलो सदां खावून. मागीर सिसरीन विचारलें म्हाका इल्लें दिता. मागीर ताणें दितना खावच्या पयलें मांकटान दिल्लें जमल्यार चड जालें म्हूण ताच्या बायलेक दिल्लें आनी सांगलें म्हाज्या फ्रेंडान तें दिल्लें तुवें खायचें म्हूण सांगलें. मागीर खाताना बायलेक कायड आयलें. मागीर सांगलें जोर हुशार ना. म्हाका डाक्टरान सांगलां मांकडाचें काळीज खायचें म्हूण. मागीर न्हवरो सिसरान सांगलें म्हज्यान जायना म्हूण. मागीर सांगलें बायले सिसरीन
तुका हांव जाय दी तुका मंगूट जाय म्हूण. मागीर ताणें सांगलें बायलट जाय म्हूण. मागीर ताका आपोवन व्हेलें आनी सांगलें म्हज्या घरांत जेवण आसा तूं ये जेवन. मागीर मंगूट येता येताना सांगलें मागडा कडेन मागच्या बायलेक जोरशार ना तुजें काळीज खायजें म्हूण सांगलां. देखून मागडांक मस्त बेन दिसलें. मागीर सांगलें आतां कालाक सांगचें हांगाच सांगा जाल्लें न्हय. म्हजें काळीज रुका वयर उमकेलेला तुवें या पट्टिया म्हूण सांगलें. मागीर वयर रुकार गेलो आनी सांगलें हांवें तुजी इतलो मोग केलो आनी हांवें तुका चिंतलें तूं म्हजें इश्ट म्हूण. मागीर तुका हांव तूं म्हजें कशी नाका आनी तुका जमलें दिनाका. एक तले भितर एक कासो, तले लागे बील, त्या बिलांत एक कोलो आनी कासो दोगी इश्ट. एक दीस कोलो आनी कासो सूख दूख उलून आसतना एक चिताले वाग आयलो. कोलो बियान धांवलो. ए पाप कासो साराला सोलूंक जालें ना. एकच बक्कर उडल्या वगान कासवाचे तोंडाक धरले आनी रुका पांडवोन खावंक प्रयत्न केले. आपल्या दांतांनी आनी चूप नक्षांनी कितले ओडल्यारी कासवाचे खावाचे वगाक काडूंक जालें ना. कोलो बिलांत रावून तस पळयतलो. कासवा बचाव करूंक उपाय सोदतलो. कोलो बिलांतां भायर येवन आनी मुद्द तालान वगा लागीं मोलालो कासवाक उदका भितर सोद आनी कासवाचे खावाचे मूं जातले. जाय जाल्यार करून पळय. वागान कासवाक उदका भितर सोदले आनी कासवाक आनी कितें जाय का देव बरें करूं. एक राय आनी ताची भुरगीं. एका गांवांत एक राय आशिल्लो. ताका 5 जण भुरगीं आशिल्लीं. त्या भुरग्यांक आवय नातुल्ली जाल्यार रायान त्या भुरग्यांक मोगान देवबिरांतीन वागयलो. तांकां कश्ट म्हणलें कळीत नातुल्लें. कित्याक ती रावळे रांतूस जल्मोन वट जाल्लीं. अशें आसता वर्सां पाशार जालीं. भुरगे तर नाट जाले. एक दीस राय ताच्या 5 भुरग्यांक आपोवन अशें सांगता भुरग्यांनो आतां तुमी वट जाल्यात. वचा आनी संवसारांतली अमूल्य वस्त सोदून हाडा. कोणाची वस्त अमूल्य आनी म्हाका मेसवाता तांकां हांव म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो दिता. अशे 5 चेडके अमूल्य वस्त सोदून गेले आनी एका म्हयन्या उपरांत फाटीं आयले. पयलो पूत ताणें हाडिल्ली वस्त दाखयता आनी अशें सांगता हांवें कश्टांनी दर्यांत वचून ह्यो मोतयां हाडून आयला. दुसरो पूत सांगता हांव वज्र आयला. तिसरो पूत सांगता हांव भांगर हाडून आयला. आनी चवथो पूत सांगता हांव रुपया हाडून आयला. आनी 11सो पूत एक पिंजकड उस्तूर नाशिल्ल्या म्हाताऱ्याक आमोद हाडून येता आनी अशें सांगता म्हजी अमूल्य वस्त ही तोळ राय. अशें सांगता तुज्या चड भावांनी लाखाक आनी करोडाक बळटा तसल्यो वस्तू हाडून आयल्यात. पूण तूं कितें मागताल्याक हाडून आयलाय. तोवळ 11सो पूत अशें सांगता बाबा तुवें अशें चिंतचें सांगचें सूख म्हाका आवय ना. आवयचो मोगी कळीत ना. कित्याक हांव जल्मालेंच म्हजी आवय संवसार सांडून गेली आनी तो मोग ह्या एका म्हयन्यान
हांवें देखलो आनी अनुभव केलो आनी तो सुमोगू मुजे बावी अनुभव करून दित म्हूण हांवें का आपोवन हाडलें. ही आयकून रायाचें काळीज मोव वाडलें आनी रायाक संतोश जालो. उपरांत राय ताच्या सगळ्या भुरग्यांक लागीं आपयता आनी अशें सांगता, भुरग्यांनो, संवसारांत साबार वस्तू आसात आनी त्यो आमकां मेळटात, पूण हें पुरा शाश्वीत न्हय. पूण संवसारांतली अमूल्य वस्त जावन आसा आवय आनी तिचो मोग. उपरांत राय त्या मांयक ताच्या तळावल्या रान थंयसर वयता आनी आस्तीचो अर्दो वांटो धाकट्या पुताक बरोवन दिता. ह्या काणयेची न्हीद जावन आसा, दुबळी काय गिरेस्त काय शाश्वीत न्हय, पूण आमचे कडेन आसचे बरे गुणूच शाश्वीत. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव प्रितान डिजोजा इयाडी. हांवें सदर करची काणी जावन आसा एक राय आनी एक बी. एका गांवांत एक बुदवंत एक राय आसलो. तो राय प्राय जाल्ली आनी ताका भुरगीं नातल्ली. ताका कंत आसली. तो मेल्या उपरांत म्हजे राज कोण चलिता. म्हाका एक उपाय आसा. देव बरी सांज दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आतां हांव रियान्ना तुमचे मुखार श्रीमान जेफ डिसोजा आत्तावर हांचे भांगाराचे आंबे पुस्तकांतली 16 आनी 7 म्हणली काणी सादर करूंक खुशी व्हरता. एका गांवांत एक सोर आसलो. ग्रेस्तांच्या घरा ताजी चडशीच सवय जावन आसली. सोरिल्ले पयशे आपल्या कुटुंबाक दिवन ताजें जिवीत तो सारतालो. ताका एक इश्ट आसलो. तो सादो आनी सत्य मनीस. तो सर्वां लागीं माया मोगान जियेतालो. आपल्या इश्टाक म्हणजे ह्या सोराक केन्नाय सतसुले सोरी सोनकंचे एक बरें काम करून जिवंक सांगतालो. सांगून नाकाय पुरो जालें. आयकून ताकाय सवय जाली. थोड्या दिसांनी हो सोर ताज्या इश्टा लागीं वचून म्हाका एक बरो मनीस जाय जे एक बरें काम करी जाय म्हूण आलो. तेन्ना ताज्या इश्टान म्हणलें, फट मारी नासतना सतसुले तेन्ना तुजी इच्छा जारी जातली. तो ताज्या इश्टाक धन्यवाद पाठोवन थंय तो गेलो. अचानक एक दीस सोराची आवय पिडेन पडली. दिसान दीस तिजी पिडा विपरीत जाली. तिजे चिकित्सेक ताजे लागीं कितेंच पयशे नासले. त्या देखून दुसरी वाट नासता सोरी जैस पडले. ताणें निर्धार घेतलो, ही म्हजी निमाणी सोरी. उपरांत हांव सोरचें काम करचो ना. त्या मोद्यान राती शिदा सोर रायाच्या रावलेराक सोडूंक गेलो. ते पावतच मुख्य दरवाट्या लागीं सैनिकांनी रावून कोण तूं म्हूण निसाडलें. ताणें निर्धार घेतलो, हांव फट मारिना, देखून हांव एक सोर म्हूण आलो. तो इजा पळयकल्ले सैनीक ताटाक्क जाले आनी भियेले.
हो बहुशाराय असो संबंधी जाय आम्ही आडोन सवाल केला रागान उलटे उलयता कोन्ना म्हणून तांणी माफ मागून तू भितर रोसाय बा म्हणाले हे आयकून सोड विचमीत जालो शीदा भितर वचून रान्याच्या कुडांत आसली एक पेट घेवन भायर येयल्लो तेन्ना सैनिकांनी आडोवन हें कितें म्हूण निसाडलें सोरान बियान मुल्ल्या बरी हांव भांगराच्या नगाची पेट सोडून व्हरता म्हूण जाप दिली ही जाप आयकल्ले सैनीक भियेले आनी तांकां कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना कोणी एक ओड मनीस जाय रान्यान साजे लागीं ही पेट दिल्या कोन्ना म्हणून तांणी माफ मागून ताका वचूंक सोडलें सोड उठावटी घरा पावून सुशेगत रिडलो सोडयो उदेलो रावले रान तोडलो गालाटो रान्याच्या भांगराच्या नागाची पेट आसली मायाक रायान रावलेराच्या मुख्य सैनिकांक खेपवून ते दोगी धांवन येवन आदल्या राती घडिल्ली गजाल सगळे विवर्सी लागले रायान सोराक दर नाडूंक अज्ञा दिल्ली तो मेल्लोसो ताजे थावन सगल्यो संत्यो समजोन ताजे सत्तीपण मेसवून ताका इनामां दिवन सन्मान केलो आनी त्या दिसा थावन सोराक रायाचो अंगरक्षक जावन नेमाक केलो ह्या काणयेतावन मेलचे लिसांव सतत चलय आनी बेसा वाजोवन घे देव बरें करूं देव बरो दीस दिवं तुमकां समिस्तां हांव एस्टर तुमचे मुखार हांव ल्हान काणी सांगता एक दीस एक शिव एका रुखपोंडागर न्हिदून आसलो थंयसर एक कुंडीर आपल्या माथ्यान बायसर शिवाच्या आंगार येणे तेणे धांवूंक लागलो तेदला शिव रागार पेटलो शिवान हट्ट न्हिदून उंडराक सांगी लागलो हांव तुका जीवनशें मारता तेदला उंडीर बियान सगलो कंपलो तेदला परत मुलालो शिव म्हाका वचोंक सोद म्हाका कांय करिनाका तेदला शिव उंडराचे पिरमोट दिसली ताणें ताका वचोंक सोडलें दुसरे दिसा शिव आरान्यांत चलून आसतना एका शिकारेच्या जाळाक सांपडलो तो वगले तरान बॉम्ब मारूंक लागलो ताजो बॉम्ब उंडरान आयकलो तो धांवून शिव आसले कडेन पावलो आनी तक्षण उंडरान शिकुंपुला आपल्या दांतांनी कटरूंक सुरू केलो आनी अशें शिव उंडराक बचाव केलो अशें शिव उपकार दिल्लो हे काणयेचो संदेश कितें म्हळ्यार आमी हेरांक उपकार दिल्यार आमचे गच्चे वेळार ते उपकार पाटी मेळटा धन्यवाद